नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो खबरो. चिली देशाचे राष्ट्रपती गॅब्रियल बॉरिक आपल्या 5 दिसांच्या भारत भेटेर आयज नवी दिल्लीत पावले. तांचे सयत चिली देशाचे उंचेल्या पावंड्यावेले शिष्टमंडळ भारतात आयला. राष्ट्रपती बॉरिक पयलेच फावट राष्ट्रपती पद सांबाळ्या उपरांत भारत भेटेर आयल्यात. आपल्या भेटे मजगती ते आजरा, मुंबय तशेंच बंगळुरू शाराक भेट दितले. आयज तांणी नवी दिल्लीत पावल्या उपरांत महात्मा गांधी हांकां राजघाट थळाचेर वचून आर्गां ओंपलीं. ते उपरांत तांणी विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांच्या बरोबर भेट करून द्विपक्षीय बसका केली. ते भायर राष्ट्रपती बॉरिक हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे सयत उंचेल्या पावंड्यावेली बसका करून दोनूय देशां मदीं समजिकाय वाडोवपाच्या हेतान म्हत्वाचे निर्णय घेतले. आयज सांजे राष्ट्रपती भवनार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी तांच्या वांगडा खास जेवणाची मेजवानी दवरल्या. चिलीचे राष्ट्रपती गॅब्रियल बॉरिक 5 दिसांच्या भारत भेटेर आसात. आयज तांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली. भारत आनी चिली मजगती प्रतिनिधी मंडळ पावंड्यावेली बसका जाली. ह्या वेळार दोनूय देशां मदीं कांय म्हत्वाच्या मळांचेर समजिकायेच्यो कबलाती जाल्यो. हातूंत अंटार्क्टिका सहकार्य, सांस्कृतीक आदान प्रदान, आपत्ती वेवस्थापन, तांबे खण हांचो आस्पाव आसा. व्यापक अर्थीक भागीदारीचेर काम करतले. भारत चिली देशाक अंटार्क्टिकाचे प्रवेशद्वार म्हूण पळयता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बसके उपरांत जोड पत्रकार परिशदेंत उलयतना सांगलें. क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में साझेदारी को बल दिया जाएगा. रेजिलियंट सप्लाई और वैल्यू चेन्स को स्थापित करने के लिए काम किया जाएगा. कृषि के क्षेत्र में एक दूसरे की क्षमताओं को जोड़कर फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए सहयोग किया जाएगा. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, रेलवे, स्पेस तथा अन्य क्षेत्रों में भारत अपना सकारात्मक अनुभव चिली के साथ साझा करने के लिए तैयार है. हम चिली को अंटार्कटिका के गेटवे के रूप में देखते हैं. इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए आज दोनों पक्षों के बीच लेटर ऑफ इंटेंट पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं. भारत चिली की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक विश्वसनीय भागीदार रहा है. हम इस सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए. सध्या संसदेच्या कामकाजात सगळ्यात लक्षवेधी मुद्दो म्हळ्यार वक्फ संशोधन विधेयक. हे विधेयक सरकार फाल्यां म्हळ्यार 2 एप्रिलाक संसदेत मांडपाचें आसा. ह्या विधेयकाची लोकां मदीं लेगीत खूब उत्सुकता आसा. म्हणूनच ह्या विधेयकाचेर फाल्यां संसदेत 8 वरां खातीर चर्चा दवरल्या. हे विशीं पत्रकारांक सविस्तर म्हायती दितना संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू हांणी केंद्र सरकार विधेयका विशीं साबार प्रस्नांच्यो जापो दिवपाक तयार आसा, पूण विरोधी पक्षाचे फुडारी ह्या विधेयकाचेर नाका जाल्लें राजकारण करूंक सोदता असो आरोप केलो. The Honorable Speaker made an announcement that 8 hours is fixed right now for Waqf Amendment Bill, and if required, we will take the sense of the House and extend the time for discussion. After that, the opposition party made a walkout, and I don't know the reason. Government is very honestly and keenly looking forward to have a proper discussion on Waqf Amendment Bill, and every member of the Parliament, those who represent different political parties, must get sufficient time and proper time to discuss and speak on the matter, on the subject. Now, if some political parties are trying to create some excuse so that they can run away from the discussion, that would be unfortunate, because the nation wants to listen the points raised by various political parties. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या स्थापणुकेक 90 वर्सां पुराय जाल्ल्या बद्दल आयज मुंबय हांगा एका खासा कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. ह्या कार्यावळीक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू मुखेल सोयऱ्यो म्हूण हाजीर आशिल्ल्यो. कार्यावळीक मार्गदर्शन करतना केंद्र सरकारान आंखिल्ल्या विकसीत भारत 2047च्या ध्येयाक
भारतीय रिझर्व्ह बँकेन महत्वाचो तेंको दिला आनी फुडाराकूय दितले असो हावेस राष्ट्रपती मुर्मू हांणी उक्तायलो। तशेंच देशाच्या आर्थीक बांदावळीन भारतीय रिझर्व्ह बँकेन दिल्ल्या योगदानाची तांणी तोखणाय केली। The RBI has over the years strengthened the financial ecosystem by establishing key institutions such as the NABARD, IDBI, CDB and National Housing Bank. It has thus provided essential support for agriculture, small businesses and housing. Initiatives like the Lead Bank scheme have laid the foundation for expanding banking reach, ensuring that economic growth is inclusive and widespread. The RBI has not only evolved with the changing times, but has been a key architect of India's financial transformation. From containing inflation and strengthening financial inclusion to maintaining monetary stability and enabling robust economic growth, its role has been fundamental in shaping the nation's economic destiny. The RBI's remarkable journey over the past 90 years has been closely aligned with the vision and policies of the government. This enduring partnership has been essential in navigating complex economic transitions, implementing critical financial reforms, and maintaining macroeconomic stability. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज दिवचले कारापूर सरवणच्या नव्या पंचायत इमारतीचे उक्तावण केले। हे वेळार तांचे सयत मयचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, सरपंच तन्वी सावंत तशेंच हेर मानेस्त आशिल्ले। कार्यावळीत उलोवप करतना गोंयाक स्वयंपूर्ण करपा खातीर पंचायती आनी लोकांची म्हत्वाची भूमिका आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी नमूद केले। तशेंच केंद्रीय राज्य सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यो पंचायत वांगड्यांनी लोकां मेरेन पावोवप गरजेचे अशें आवाहनूय तांणी केलें। पुराय गोंयची उदरगत जाता आसतना गांवची उदरगत जावप हे म्हजें स्वप्न आसा आनी म्हणून तर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचें स्वप्न आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय करचें म्हणून सातत्यान हांव प्रयत्नरत आसता आनी स्वयंपूर्ण गोंय जर करतलें आसत जाल्यार पंचायतीचो खूब व्हडलो रोल आसता आनी लोकांचो फक्त सरकारान ठरयलें म्हणून जावचें ना। आमी जेन्ना स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा तें स्वयंपूर्ण गोंय गांवांतल्या प्रत्येक लोकांक प्रत्येक सरकारी योजनेचो फायदो मेळपाक जाय। केंद्र सरकाराचें आसतलो, राज्य सरकाराचें आसतलो आनी तें काम म्हणजे सरपंच पंच हांच्या बरोबर गांवांत आसतलो तलाटी, सेक्रेटरी, सोशल वेलफेराचो स्टाफ, जितके जाण जे स्टाफ पंचायतीन आसा त्या सगळ्या स्टाफाक तुमी तेंचो वेवस्थीत सर्वे करात, गांवांत भोंवात, तेंचे कडेन चलात। जाला कितें सोशल वेलफेराचो स्टाफ, RDAचो स्टाफ, खंयचो ट्रायबलाचो स्टाफ हे सगळे जाण फक्त पंचायतीन आसता, ते काम एकदां कांयच करिना बरेचशे फावटी। ते येता केन्ना आनी केन्ना वयता। म्हाजो सरळ म्हणणें आहा की सरपंचाक आनी पंचाक अधिकार आसा की तांकां विचारपाचो, तांकां तुमी चला आनी सर्वे करा म्हणून सांगता आनी अशें जर कोण काम करिना तांची कंप्लेन डायरेक्टली त्या डिपार्टमेंटाक दियात। उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशा प्रमाण पणजी शारात स्मार्ट सिटी प्रकल्पा अंतर्गत रस्त्यांची साबार कामां पुराय जाल्यात अशी स्पष्ट गवाय इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेडाचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी संजीत रॉड्रिगीस हांणी पत्रकारां कडेन उलयतना दिली। तशेंच हेर कांय सुशोभीकरणाची कामां तशेंच रस्त्यावेले सिग्नल बसोवपाचें काम 31 मे मेरेन पुराय करतले अशें तांणी सांगलें। गोंय आनी जपान ह्या दोनूय देशांमदीं सहकार पर्यटनाचे मार्ग उक्ते करपाच्या हेतान भारतांतल्या जपानी दूतावासाचे द्वितीय सचीव हिरोकी उतोसान हांणी गोंयचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांची भेट घेतली। मंत्री रोहन खंवटे हांणी समाज माध्यमाचेर संदेश घालून जपानच्या सचिवा सयत जाल्ल्या चर्चेविशीं म्हायती दिली। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्ज। ह्या
ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।